विचार झालेलो आसा ही शेतां आमची केलेली आसा तेजो रिपोर्ट दिली आसा घरून आमचे कोण कळयना आनी आतां बाकी कडेन सगळे जे कडेन उरले असं मोठ्यान उलय आवाज डेली आमचे पेशंट तुजे उरला त्यो व्हिडिओ पळोवन काही कडेन उदक व्हडले कारण ते वचपाक मेळना हां ते वचून आतां सगळे पेशंट कितें आसा ते सगळे कडेन ना पूण कितल्या बेगान जातलें आतां आमच्या पयलीं येयले पळय आमी सांगले ते केसीस आतां तेज्या भायर डेली केस पडले वाडत आसा ना पूण तुमचे झेडिओंक धाडल्या तुमी विलेजींनी झेडिओंक धाडल्या शेतांनी आता तुमकां थोडे रिपोर्ट दिला कितले पर्यंत हय दिल्या ते झाला तर आणखी आता अराउंड 3 करोडाचे अशे लॉस हे येयल्ले आसा आनी बाकी सगळे अजूनही ओके आयज पर्वरी एमएलएन लँड माफियाच्या इश्यूचेर उलयलेलो आसा आनी थिंगा फॉस्ट डॉक्स डीट जाता म्हणून सांगला सेल डीट तेजेर तुजें कितें म्हणणें एज अ TCP मिनिस्टर प्रायवेटान घेवपाचें प्रायवेटान दिवपाचें म्हणून डिसिजन घेवन ना पूण हें कितें तुमी एका कडच्यान गोंयचे युथाक प्रमोट करता प्रायवेट स्टेडियम प्रायवेट दिवं शकता प्रायवेट आनी कोण विचार चल्ला कित्याक पूण विचार बी करूंक शकता काय ते हल्ले कित्याक करूं शकना कित्याक करूं शकना पूण फाल्यां प्रायवेटाक दिलें अरे जाल्यार ते स्टेडियम मेंटेन करपा नाका सगळे स्टेडियम हय न्हू पूण पैसा न्ही ताका गव्हर्नमेंटा कडेन ना पैसा अरे गव्हर्मेंटा कडेन पैसा पण मेंटेन कितले ते स्टेडियम प्रायवेट स्टेडियम जाल्यार लोकांक हाडयताले न्हू ते आमी लोकांक जाय तें डिसिजन घेतलें पूण फुटबॉलाक युथांक हाडयले जाल्यार ट्रेनींग खंय जातल्यो तर काल एकूण तो बाणावलेचे रेप केसीचेर तो सीएमान कमेंट केला कळ्ळो सीएमान ताका खबर नासली न्ही सो त्यांचो एग्रीकल्चर ड्रायव्हर कोण आसलो तो ताका खबर नाशिल्लो ताका सगळें खबर आहा कसलो होम मिनिस्टर तो खबर ना जालें अरे गव्हर्मेंट सर्वंट जर रेपिस्ट आनी ताका रेप केलो म्हणून ताका धरलो ती भितर हायनस क्रायम पॉक्सो हाजेर एक्टाचेर गव्हर्मेंटाक कळपाक जाय म्हाका सगळें खबर आहा म्हाका कोणें फोन केला तोय खबर आहा आनी ताकाय खबर आहा कोणें फोन केला तो जेन्ना पेपरांनी येता की एक वरिश्ठ मनशान फोन केला चर्चिलान ताजेर रेफरन्स केला आमी नेम कित्याक करपाचें ताका सोद मरे तूं कोणें फोन केला तो थंयच इनवॉल्वमेंट कळटलो कोणाचो कितें तुमकां जाय जाल्यार तुमी सांगतले कोण तो लोकांक कळटलें सगळ्या लोकांक खबर आहा थंय मडगांव पुलीस स्टेशनार वचून सगळे जर्नलिस्ट तुमचे सगळ्यांक खबर आहा कोणें कोणाक फोन केला कोण जर्नलिस्टांक कडच्यान म्हाका कळना हांव कितें पुलीस स्टेशनार काम करना जर्नलिस्टांक कडच्यानूच म्हाका कळना आनी सगळ्या लोकांक खबर आहा ते जाता तें आहा दुसरी आनी एक रेप जाल्लो मागीर खंय आहा तो डिमांड्साक भाशण दिता थंय आहा दुसरे सायडीन रेप जाली सो गोंयांत चल्लां कितें कंप्लीट ब्रेक डावन लॉ एंड ऑर्डर तो फक्त क्रेडीट घेता कॉंग्रेच्युलेट करता धरतकच धरिल्ल्या मनशांक कांय शिक्षा जायना ते सेट जातात काल एक न्यूज आयटम आहा खंय तरी वाचला इवन ते हाणें म्हणलां कोण तो शिल्पा शेट्टीलो कुंद्रा राजकुंद्रा गोंया आपूण बेज घालपाचो आसलो गोवा पुलीस कॅन बी मॅनेज अशें हांवें खंय वाचलां आतां तूं म्हणटलो तो कुंद्रा म्हाका मेळ्ळो काय वाचूनच कळटा न्ही तें पेपर वाचूंक जाय न्ही नाजाल्यार कळप कशें सो दॅट इज द हें कळ्ळें आनी कितें थँक्यू मुखेलमंत्री रातचो काल बरो लेट गेलाय आमी पळयताले तो थंय घालता की हांव न्हिदलो म्हणून न्हिदूना न्हू आज आमचो पयलो क्वेश्चन आहा ताका 5500 पानां हें आहा एनेक्चर क्रॉपलेस तातूंत टोकटे येना तातूंत हे फ्लड येता ते येना तें आमकां सारकें क्लासिफाय करपाचें म्हणून तें वचचें पडटा हो 3 दिसाचें सेशन 10 दिसाचें सेशन 3 दिसान कॉम्प्रेस करता रावूंकूच जाय विजय आर यू सॅटिस्फायड विथ द वे काल टुरिझम मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टरांनी आन्सर केला टुरिझम जाता जागून जाता म्हणून अरे बाबा दीस पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड हे वावर काडटा द सेशन इज टायमपास फॉर देम कशें तरी वावर काडून गोंय जे पावणेर काडला ते विकतले आनी आमी इलेक्शन काल बाबून एक मोदे एक स्टेटमेंट केला स्टेडियम्स प्रायवेट बा करूंक शकता बा म्हणून आय डोंट अंडरस्टँड दीस वॉट इज युअर स्टाफ डुईंग वॉट इज GSIDC डुईंग So that means the stadiums are the assets of the government, which they are building through that national games. Now they want to hand it over. So everything, हांव सांगताले तुका खरें दिसना
की पावणेर गोंय काडला आतां हें बी काडला हें एक उरलां आतां स्टेडियम उरिल्लें तेंय काडटले ते टुरिजमाचे खंयचे ट्युरिस्ट हॉस्टेल उरलां सांग म्हाका ट्युरिस्ट हॉस्टेल बांदपाचे जमनी घेतिल्ल्यो त्यो पसून दिल्यो सो उरूं ना कांय आतां ताणें ताका हें द शो हॅज टू गो ऑन फॉर द शो टू गो ऑन द स्टेडियम्स आर द बेस्ट ते असेंब्लीचे लेट जे असेंब्ली सेशन वाडोवपाक जाय ते लेट वाडोवन ते मनशांचे हेल्थाक प्रॉब्लेम करतात हेल्थ प्रॉब्लेम आसाच एमएलएचे हेल्थाचे सगळे But are you- जनतेची हेल्थ आहा लोकांचे एमएलए No, but people like MLAs like you, Regina, Rohan, are you all getting cooperation from other opposition MLAs because पळयत जाल्यार तुम्ही ते issues काडटा See, I will tell you one simple thing. The flavor of the season is unity. Yesterday, Mamata Banerjee met Sonia Gandhi. Before that, Rahul Gandhi has met all MPs of the major opposition parties of India. And they've all said that we have to be united to expose the misdeeds of this country. For that, keeping that principle in mind, we are uniting with this fellow minister. But some people are talking something else. Correct. You are in a hurry म्हणटा ते. I am very much in a hurry. I am wanting to fight the election in 2022. I think that fellow wants to fight it in You are 2027. talking about Girish. 100%. I think he's interested to fight it in 2027. Understand one thing. Election Commission of India has had a meeting yesterday with the state election authorities, including Goa. They are trying to have an election at one time. You must have read this. They are preparing for the election. BJP president has come here. Kejriwal has come here for Aam Aadmi Party. Congress And leader. this fellow is saying that you should not be in a hurry. I am in a hurry. I agree with him. I am very much in a hurry because I want to fight 2022, not 2027. I am not preparing for 2027. But why do you feel that Girish doesn't want Congress to be aligned with Vijay? I mean, again, certain statements come from. That is, that is an old story. That is nothing new. You will find anything new in that. But I will only want to clarify to you that I have been talking to the Congress party, not yesterday. I have been talking for the last 1 year. And I am talking to the AICC. Not Girish. Any Congress leader in Goa, if you ask him his opinion of the alliance, what he will say? High command has to decide. दिगंबरान सांगला तर. So we are talking to the high command. Simple as that. And the high command has also told you that they are talking to me. Yes or no? Are they denying? जी लाईन घातलेली ती लोक म्हणतात सारकी क्वालिटीची घालूंक ना ते कम्पॅक्टिंग बीन सारकें जाता म्हणटा ती एवरी इयर सिंक जाता एक 15 एक मॅन होल्स भितर वयता आनी तितून पायपलायन जी आसता मेन सप्लाय करपी उदक ती फुट्टा बेस्ट न्हू मिनिस्टराक सांगता कितें रॉंग. 5 फावटी फुटल्यात सांगलाय ना ताका वालोर. पिसीक सांगलाय मिनिस्टराक सांगता कितें रॉंग जाला ते. इन्स्पेक्शन दवरता आनी तुजो आमचो कायमचो सॉल्व करया. नमस्कार बाब पूण मिनिस्टराक सांगता. ना पूण तुमच्या फुड्यान अशें न्हू तुमच्या फुड्यानूच सांगता. लोकांक उदक ना जाल्यार जायना पावस पडटा एक वाटेन आनी एक वाटेन नवाचें उदक सिंक जालें आणि एक जेपी नड्डा बोलावलं की गोंयचे रस्ते सारके बेस्ट आहे गोंयच्या रस्त्याचेर भोंवलो तो तुम्ही दोगूय आसा सांगते मायकल बाबानूय सांगते आनी पावसकारानूय. अरे हे रस्ते खंयचे रोडाचें ते? काम चालू आहा हा हायवेचें पूण काम रस्ते सारके आहा तूं मानता हा. सी रोड्स आर इन बॅड हा, कंडिशन ताका एवरीबडी सांग. नोज बट वी हॅव टू गेट दॅम पुट दॅम इन प्लेस ओके अशें कितें म्हणटा लोकांची दिशाभूल कितें ते हांव नका ते ओके मायकल बाब नड्डाकूच सांगता काल बाबून एक स्टेटमेंट केला रिगार्डिंग प्रायवेट स्टेडियम्स करचे म्हणून विचार चल्ला म्हणून करूंक जाता. स्टेडियम प्रायवेट स्टेडियम्स म्हणून सगळे खंयचे stadium. म्हणून सगळे. आमचो एकूच आहा तो फातोर्डा ग्राउंड म्हणटा हा. स्टेडियम हय. तो प्रायवेट करता न्ही आतां हांव नको ते तुमचं सरकार न्हू. ते बेश्टे म्हणटा आ बेश्टे बाबू मिनिस्टर न्यूज क्रिएट केला पूण असेंब्ली न्हू न्यूज असेंब्लीन म्हणटा तो क्रिएट बेश्टे केला आसतलो तेणें असेंब्लीनूच घडटा न्यूज. तेजेर चर्चा जावची तो म्हणटा विचार हा सांग. मेंटेनन्स करपा खातीर पयशे ना. पयली गरज आहा आनी 4 म्हयन्यांनी इलेक्शन आहा तो मागीर कोणाक वचो. हो न्यूज हा न्यू सरकार येतलो तो डिसायड करतलो तितून येवस्ताना उलयला तो. ते हांव नको ते तुमी मायकल जाणा मायकल बाब रस्त्यांचे 3 वर्सां जालीं आतां रस्ते नेमका कॉलॅप्स जाता आतां करप्शना स्कॅमाक लोक कितें कितें एक I have एक told and my people have told that the sewerage network which has been laid in Kalangu is not laid
एज पर द जे प्लेन आसलो पळय तो प्लेना प्रमाणे गेलो बट क्वॉलिटी इज नॉट प्रॉपर पूण हितून तुमकां क्वॉलिटी इज नॉट प्रॉपर जावची दॅट आमी लेटर करतले ताका मिनिस्टराक आनी पीसी की हे कोण कॉन्ट्रॅक्टर कोणें ते हे केला ताका हाडून ते चॅक करचे वेदर इट इज रियली फिजिबल बिकॉज अजुनूय ते कनेक्ट जावंक ना ज्या दिसा कनेक्ट जातले आनी परतून परतून कॉलेप्स जाले जाल्यार त्रास जातले लोकांक त्रास जावपाचे गजाल जावंक पाना वी वील नॉट अलाव कनेक्शन्स टू द सेवरेज इन कलांगूट till they rectified properly. The contractor, whoever has done the work, is not from Goa, is somewhere from Calcutta. He has to be called over here and this work has to be put in place. And if this work is not put in place, we will not allow the connection. मायकल बाब काल एक न्यूज येयलो की कोण Inquiry जावंकूच जाय न्हू मायकल बाब काल एक न्यूज कोण वर्क ऑर्डर दिल्या कोण त्या टायमार प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आसलो कोण सेवरेजाच्या कामाचो इन्चार्ज आसलो कोण कितें केला पळय ते इन्क्वायरी जावंक मायकल बाब कालचो एक स्टेटमेंट आसा की कोण फ्लॅटां दिवपाक फुडें सरले म्हणून कितें एक्झॅक्टली तुमच्या अपार्टमेंट कोणाक जो तर फ्लॅटां दिता आनी फ्लॅटां घेता बरी गजाल पूण इलेक्शनाक आय हॅव नो इश्यू नो तू इफ समबडी इज गिविंग फ्लॅट्स एंड समबडी इज टेकिंग फ्लॅट एटलीस्ट गरिबांक मेवचे कोणा कडेन घर ना ताका घर मेवचें आमकां मोत्तांक इम्पॉर्टंट ना कोणगोटे गरीब आहा ना आहात थोडे लोक पूण सगळेच कालांगूट धांवतले मागीर कशें जालें अशें न्हू की सगळे श्रीमंत आमचे बिझनसमॅन खूब आहा आमचे चडशे भुरगे जॉब मागिना गव्हर्मेंटाचे दे हॅव स्टूड ऑन देअर ओन फीट वेदर 2 मोटरसायकली घेतल्या कोणें 5 घेतल्या कोणें 2 कार घेतल्या रेंट अ कार करपाक म्हणजे ट्युरिस्ट येता म्हणून आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावल्या सरकाराचो जॉब मागिना ते म्हणटा आमकां हक्कान आमी धंदो करता सरकारान आमकां सपोर्ट करचो इन एनी वे सो वी आर सपोर्टींग देम सो बट गरीब लोक अजुनूय आहा थोडी अशी घरां आहा की ह्या सायक्लोनान बसून खूब जाणांची पत्री उबोवन गेले कोणाचे डॅमेज जाले झाडां पडून डॅमेज जाले तांकां आमी हेल्प करता सो गरीब लोक आहा अशे गरीब लोकांक जर तर कोण फ्लॅटां दिता तेणी घेवची सगळ्यांक करता पूण इलेक्शना पयलीं ते इलेक्शनाक खूब जाण खूब भाशेनी पूण हाऊ डू यू कितें सी सच स्टेटमेंट्स इलेक्शनाक अपार्टमेंट दिता See, आतां फाल्यां कोण म्हणटलो प्रत्येक आपूण मनशाक आनी कितें दिता सो हाऊ मच हू इज गोइंग टू बिलीव दॅट इज अप टू दोज पीपल आय एम नॉट कमेंटिंग बियॉन्ड दॅट आर यू फायंडिंग इट सरप्रायज No, it's not a surprise, it's a joke. मायकल हांवें 2 दीस पयलीं पंचायतीक विचारलेलें तेणी म्हटलेलें तुवें चीफ मिनिस्टराक आनी स्पेशली PWD मिनिस्टराक बरयल्लें आजून तेंच्यांनी काय घेवंक ना PWD मिनिस्टराक खबर So how you see law and order situation from 2 days of Bamanda Road? What is it? I have been quite vocal on the law and order issue as far as Goa is concerned. नविदात कांयच न्ही एक नवी इंडस्ट्री ह्या सरकारान तयार केल्ली आसा आज आमी रेप उलयता आज आमी कोणें शूटआवट उलयता कोणें सुपारी दिली म्हणून उलयता त्या फुडल्यो गोश्टी आज सद्याची सरकारान लँडाची माफियाची जी इंडस्ट्री सुरू केल्या ताजेर म्हाका दिसता सरकार कशे दोळे धापता ते पळोवंक जाय ते सुपारी दिता बाकीचे रेप जाता हे आमी कालूय इश्यू घेतला तेन्ना चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग की आवय बापायन भुरग्यांक शिकोवंक जाय भायर सरपाचें ना म्हणून सो इन्स्टेड ऑफ क्रिएटींग अ सेक्युरिटी फॉर गोवन्स ही इज ट्रायंग टू जस्टिफाय वाय थिंग्स आर गोईंग रॉंग आतां आज कितें जालां आज तुमी पेपरार वाचले जाल्यार सब रजिस्टरच्या ऑफिसांनी CLDD जाता पोच CLDD जाता कोणाच्यो जाता आमचे जे कॅथलीक भाव भयणां आसा जी जाणटी सिनियर सिटीजन्स हांगा आसा तांकां अक्षरशः घरांतल्यान सकाळीं भायर काडटात न्याय बी कांय ना हांची भुरगीं भायर आसात आनी हांची प्रॉपर्टी तांकां जप्त करतात जे टेकिंग पॉझेशन ऑफ दीस प्रॉपर्टी आनी खंयचे दिल्लीवाले विकतात ही समज केस घाली जाल्यार ही केसीचेर पुलीस एक्शन सुद्दां घेना आनी एक्शन घेवच्या पेक्षा ते कोण कंप्लेन करता तांकां धोडयतात सो आय क्लियर चार्जीस ऑन दीस पर्टिक्युलर पीपल की इट इज अ न्यू इंडस्ट्री कित्याक हें जेन्ना जाता आनी कोण कंप्लेन करपाक वता तेन्ना परत जशें काल विजय म्हणला कोणाचो तरी फोन आयिल्लो तसोच सेक्रेटरीच्यान फोन येता असो चार्ज आसा की केसी कांयच करनाका म्हणून तितले आमचे ती प्रॉपर्टी आनी कोणाक दिवन वता दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम्स वेर इट इज इन कनायवन्स विथ द पुलीस हू आर इन चार्ज ऑफ लॉ अँड ऑर्डर अँड आय एम मेकिंग अ क्लियर चार्ज कित्याक इट इज हॅविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल्सो सो ह्यो सगळ्यो नवी इंडस्ट्री कित्याक तयार केल्या सरकाराक आतां इलेक्शन आसा
इलेक्शनाक तांकां पयशे जाय सो नवी इंडस्ट्री तयार केल्ली आसा ह्या माध्यमांतल्यान पयशे काडपाक फॉर इलेक्शन इंजिनियरींग आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता दीस गव्हर्मेंट हॅज यूजीज अ वॉशिंग मशीन टू गेट देम इन तांचे पयलें करता क्लिनींग करता तांचे पयशे घेवन सद्या आतां इलेक्शनाक वचपाचें आसा सो आय थिंक लॉ अँड ऑर्डर इज वन पॉयंट बट देर आर व्हेरी सिरियस कन्सर्न अबाउट दीस गव्हर्मेंट happening by the day and the chief minister is not acting anything, not showing any seriousness about it. म्हणजे तुम्ही गोंय विकपाक काडला म्हणटा सरकारान गोंय विकपाक काडला दवरला खंय गोंय दवरला खंय गोंय विकले म्हादय आवय विकली काल आमी फ्लोर ऑफ द हावस दाखयल्ले आसा पयशाक कितें करता मोल्या कितें चल्लां म्हादय कितें चल्लां आर व्हेरी क्लियर थिंग्स वे गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव आन्सर सो विकचें आसा न्ही ऑलरेडी विकली आतां कितें उरता ते 6 म्हयने ताका सांबाळपाची गरज आसा उरिल्ले पीपीपीचेर काडिल्ले आसा आनी दे आर नॉट इवन वेटिंग फॉर प्रॉपर पेपर वर्क आजूय 2 बिलां आयल्या वील डिस्कसिंग ड्युरिंग द बिल टायम हाव फास्ट दे आर एक्टिंग टू जस्ट क्लियर अँड मेक देअर बॉसीस इन द सेंटर टू प्लीज देम तांचे खातीर कितें कितें करता तें तुमकां आजूय कळटा पीपीपीचेर तुमी उलयले आतां ग्रावंड पीपीपी करपाचें स्पोर्ट्स मिनिस्टर पीपीपी करपाचें प्रायवेट स्टेडियम करूंक शकता बट परिस्थिती अशी आसा in sports department we are not creating sportsmen, we are not supporting sportsmen, we are not able to recognize people who are identified for Olympics. Lenny Dagama becomes Lenny Gomes. So ज्या मनशाक स्वता स्पोर्ट्समॅनाक वळख करपाची पार्ट ना तो पीपीपी समज करता इज अनदर मॉडेल ऑफ मेकिंग समथिंग विच इज फॉर देअर ओन इंटरेस्ट नथिंग फॉर एनीबडीज टू बूस्ट एनी स्पोर्ट्समॅनशीप आज पीपीपीचेर करच्या पेक्षा द गव्हर्मेंट नीड्स टू जस्टिफाय नॅशनल गेम्सा खातीर हांव सादो प्रश्न विचारिल्लो तुम्ही मेडल विनर्स कितले तयार केले म्हजो एकूच आशिल्लो 15,000 म्हयन्याक समज डायटाक दिलो तुवें 100 जाण सुद्दां तयार केले एक वर्साक बिफोर नॅशनल गेम्स यू आर स्पेंडींग जस्ट 1.8 crores ऑफ रुपीज आनी तातूंत तूं 100 जाण मेडल प्रॉस्पेक्ट तयार करता गोंयकारांक हें इम्पॉर्टंट तें तयार करच्या पेक्षा दीस पीपल आर स्पेंडींग मनी ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर दे आर टॉकिंग अबाउट गिवींग पीपीपी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय स्विमींग पूल बॉक्सिंग जे मेडल विनर्स आसा सगळ्यांक कडल्यान साडीक दवरिल्ले आसा सो आय फील व्हेरी इम्पॉर्टंटली द गेम प्लॅन इज नॉट देर सकाळी आनी रात्री जाल्ली काय रातचे कितें उलयता तांकां सकाळी खबर आसतालें आज सकाळी परत विचारा कित्याक मिनिस्टर मस्ट हॅव गॉट अ टोल ऑफ अ होल डेज वर्क कितले दीस जाले तुमी पत्ते पत्ते एसोवन दिता पण सद्याक तरी पळयत जाल्यार रस्त्याक खड्डे आहात थिंगा केन्ना जातलो म्हण केन्ना कितें आहा न्यू आमकां जेन्ना एप्रील आनी मे म्हयन्याक ऑटोमेट कार्पे घालपाचे आनी 12 तालुक्याच्या आनी 40 मतदारसंघात वॉकआउट इश्यू केला एप्रील मे म्हयन्याक व्हिटमीन जे आसा जे आसपाट आमकां फॉरेन कंट्रींतल्यान येता तें आमकां पावलें ना एप्रील म्हयन्याक ते खातीर शॉर्टेज पडल्या आनी जी कामां उरल्या पेंडींग उरल्या जवळ जवळ आमी वॉकआउट केली 40% कामां पेंडींग उरल्या सर एके सायडच्यान गव्हर्मेंट पेट्रोल वाडयता सगळें वाडयता थिंगा रस्त्यार लोकांक त्रास जाता तें तुमी कित्याक देवयना तर आतां शहराची जी रस्ते उरल्या शहर जे आसा अर्बन एरिया ती रस्ते आतां नोव्हेंबराक स्टार्ट जातले डिसेंबराक कंप्लीट जातले तेन्ना ताका तुमी पेट्रोल पूण देवंक जायना तर आतां पेट्रोल घेवपाचें तो विशय वेगळो आहा ना पूण गाडयो चलोवपाक पेट्रोलूच जाय न्हू नेमपाक लागलो अख्खो रस्तो डिस्ट्रॉय जाला सिवेजीच्या कामाक लागून तुमी टेन्शन घातलं हय सिव्हिलची कामां सांगला आनी 15 दीस फूल कोंगुटी उदक ना एक काचे रस्तो नेमल्यार थंय रस्तो नेमता आनी पायपाक उठल्या फ्लडाची जाल्ले जे फ्लड आयल्ले पळय तेन्ना फ्लडाचें उदक पंप मारता पडलें आनी पंप थोडे रिपेर जाल्ले पूण सगळ्या बार्देजाक उदक कोंगुटीच उदक ना रस्तो उदक सप्लाय सदां आसता पूण पायपाक उठल्यात थंय ते कोणाक उदीक ना पळयता लक्ष पंचायत म्हणटा तुमकां बरयला तुमी सिव्हिलीचें काम जे रस्ते रस्ते सकयल सकयल केला ते आमी पूण हितून ते करप्शन स्कॅम जाला व्हडलो 3 वर्सां जे रस्ते ना ते सिव्हिलचें काम चालू आसा आनी पायपलायन घालपाचें काम चालू आसलें रो वॉटर येता पूण हितून स्कॅमा म्हणटा तूं स्कॅम ना ओके पास करपा आनी एक इशू म्हणटा पळय ते पायपलायन घालता पळय ते आतां कंप्लीट जातलें आतां ओके आनी एक इशू म्हणटा पळय ते यू आर अ स्पोर्ट्स लवर सो ह्या दिसांनी बाबू स्पोर्ट्स मिनिस्टर आतां प्रायवेट स्टेडियमाचेर विचार करता तुका मान्य आसा हें जेन्ना तूं स्पोर्ट्स मोगिता प्रायवेट स्टेडियमाचो विचार करता हें सारकें बाबू आनी आमचे मुख्यमंत्री ते पळयताले आनी तुका कांय विचार ना हेजेर नो आर यू इन फेवर ऑफ इट म्हाकाय खबर विशय लक्षात ना ना स्पोर्ट्स प्रायवेट स्टेडियम्स करूंक जाता जावचें ना न्हू तूं म्हाका मान्य ना हें
यू आर नॉट इन सपोर्ट त्यांचे विषय त्यांचे न्हू तूं सांग तुम्ही यू आर अ पार्ट ऑफ द कॅबिनेट हाजी तुजें मान्य आसा तुका विचार मान्य आसा आता कितें आसा पळय, जे ग्रावंड आसा हां. ते ग्रावंड ओनरशीप चडशे पंचायत ओनरशीप हय. आसता जागे नाल्यार गव्हर्मेंट हय, ओनरशीप correct. आसता. आतां प्रायवेट दिवप कितले योग्य आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर करून तो फ्री लोकांक खेळपाक दिता जाल्यार एक हां लोकांक दिता जाल्यार आनी फाल्यां लोकांक दिना जाल्यार ना ना तशें आसता एग्रीमेंट आसा हां सो तुमचो विचार तेंचे सारको तुका मान्य ना हेंचे ना ना म्हाका हे मान्य ना हां, good. पब्लिका खातीर हो ग्रावंड कंस्ट्रक्ट करता ग्रावंड ब्युटिफिकेशन करता जाल्यार मान्य. कित्याक तुमी स्पोर्ट्स मग न्हू ताका लागून तुका म्हणल्यार विचार आणि एक विषय आहा गोंयान रेप बी वाडले आणि तुमचे धारवाड सायडी उजगांव काल 2 जाणांक धरले उजगांवचे ते तुमचे लागीं पावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे असले हे रेपिस्ट आणि कोण हे कितलो विषय गंभीर सिरियस आहा अरे उजगांव ही सालसेती जो विषय असतो न्ही सालसेत हिंगा पडटा तुमच्या हाडीच्यान सालसेत उजगांव खंय पावले रे मॅटर जाला मॅटर जाला होणाचे 2 जाणांक धरल्या होंडा 70च आहे हय पूण उजगांव थिंगा पडटा न्हू सालसेत पडना आमचं दार बांदोडा ना पण तुमचे लागीं पावले थंयच्यान लागीं पयलो ऑगस्ट अशें न्हू पूण तुमच्या हितूनूच जालें जाल्यार तुका खबर आसतली मागीर आसची ना 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 आसता तशें आसता पूण कितें आसता आमचो तो ग्रामीण भाग आसा आमचे लोक कश्टी आणि आता ग्रामीण भागातले लोक जे कितें आहा कितें सो उदकाचें रेस्टोरेशन जालें सगळ्याक आतां पयर 2-3 दीस उदक बंद जाल्लें देवल्ले आसा लोकांक मदत दिवपाचें काम चालू आसा सरकार माध्यमांतल्यान ज्यांच्या घरांतल्यान उदक पास जालां ज्यांची घरां बुडल्या ज्यांची घरां मातये आसा तांकां 100% म्हणजे जे कितें लॉस जालो ते सरकारा कडल्यान फुडल्या 8 दिसां भितर मदत तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सीएम येयलो तुमकां मेळ्ळलो सो तुमी कितले कंपन्सेशन मागला तांच्या घरां खातीर आतां तांकां आमी लागून मागला. गायो देखून मेळलेल्यो तुमी कितले बट ज्यो गायो मेल्या त्यो आमचे एनिमल हजबंड्री तेजें इन्स्पेक्शन केलां गाय जितल्यो मेल्या आनी तो एस्टिमेट केला तेंचे लोन आसा ते लोन तेंचे गायाचे माफ जातले पयलीं जे डिफरन्स अमावंट आसा तो तांकां पावतलो घरांत जेंकां उदक पास जावन गेलां घरांत जवळ जवळ माझ्या दारमोड्या तालुक्यात जवळ जवळ 300-400 घरां इफेक्ट जाला 400-450 घरांक इफेक्ट जाला आणि उदक जे पास जालां तांकां म्हणजे टोटल नुकसान ओके मायकल बाब एज पर वास्तू याडी नेल्या तुम्ही जस्ट वन कमेंट मायकल बाब एकूच कमेंट कंप्लीट झालं आता कितले रस्त्याक खड्डे पडल्या ते MDR